Erkan Jesu, Hoglap Jesu, Stuti Jesu. Sacramentant उंडा रुपार खरोस हजारसच्या जेजूक जावं मान आनी महिमा ससनाच्या ससना. हांव शायना पिंटो आज म्हजी साक्ष दिवन तुमचे मुखार उबी आसां. ह्या एप्रिल म्हयन्यात हांवें म्हजें PUC शिकप संपयलें आनी मुखारी कंप्युटर सायन्सान इंजिनियरींग करीचें म्हूण डिसायड केल्लें. ह्या खातीर हांवें 2 कॉलेजींची एंट्रन्स एग्जाम बरयली. एका कॉलेजींत म्हाका कॉल आयले आनी बरो रँक म्हाका मेळ्ळा म्हूण तांणी सांगलें. आनी कॉलेजींत स्पेशल स्कॉलरशीप म्हाका मेळ्ळा म्हूण तांणी सांगलें. आनी अर्धे फीस पयलें बरीचें म्हूण तांणी सांगलें. आनी त्याच वेळार हांवें आनी एका कॉलेजीन एंट्रन्स एग्जामाचे 2 अटेम्प्ट दिल्ले, पूण जाय आसचे मार्क्स म्हाका मेळोंक नाशिल्ले. आनी ह्याच जुनाच्या 16 तारखेर हांवें 11चे 3rd अटेम्प्ट दिल्ले आनी तातूंत म्हाका बरे मार्क्स फावो जाले आनी रँकय बरो म्हाका मेळ्ळो. हें सगळें सादें जालें मागण्या वरवीं आनी देवाचें उतर निरंतर उसारिल्ल्या वरवीं. उपरांत हांवें कॉलेजीक रँकाच्या विशयांत इन्फॉर्म करूंक फोन केल्ल्या वेळार तांणी म्हाका SNQ कोटा अप्लाय केलाय की म्हूण विचारलें. आनी दुसऱ्या दिसा सांजे 5 वरां भितर डॉक्युमेंट्स अपलोड करूंक डेडलायन म्हूण तांणी सांगलें. हांव ह्या कोटा विशयान नेणा आसलीं. ह्या कोर्टांत हांवें सिलेक्ट जाल्यार म्हाका फ्री सीट मेळटा म्हूण तांणी सांगलें, पूण 5% मात्र चान्स म्हूण तांणी सांगिल्लें. हांवें कितेंच गळाय करिनासतना ह्या कोर्टाक अप्लाय करूंक डॉक्युमेंट्स रेडी करूंक तयार जाताना आमचे लागीं 2 डॉक्युमेंटां नासलीं. फकत एकच दीस आमचे लागीं आसलो आनी देवान म्हाका सोन घालूं ना. ते डॉक्युमेंट्स रेडी करून देवानूच म्हाका वाट दाखयली आनी दुसऱ्या दिसा दनपारा भितर म्हजे सगळे डॉक्युमेंट अपलोड करूंक साध्य जालें. उपरांत तांणी 2 दिसांनी सीट अलॉटमेंट आनी कावन्सिलिंगाक म्हाका आपयलें. हांव आनी म्हजे सगळे कुटुंब देवाचें उतर 6 मार्क चॅप्टर 9 वर्सीस 23 सतमंतल्याक संगती साध्य हें उतर आमी निरंतर रिपीट करनासल्यां आनी देवान आमचें मागणें आयकलें. आनी कंप्युटर सायन्सान खाली 18 सीट्स आसले आनी तातूंत म्हाका फ्री सीट फावो जाली. इतलें व्हड अजाप म्हज्या जिणेन केल्ल्या जेजू हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आखरेक हांव इतलेंच सांगूंक आशेतां, देवा सांगता खर्चिल्लो वेळ केदींच व्यर्थ जायना. त्या देखून आमी देवाक आमच्या जिणेन पयलो स्थान दिवंक जाय.